देवबरोबर ब्रेस्तार दिमागोच्या कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आज परत आम्ही एक महत्वाच्या व्यक्तीक तुझ्या सांगता काणी घेऊन आयल्या आणि कोंकणी ब्रेस्तार तुमच्या मध्ये आसा करूंक आम्ही तयार जाल्या आयचो दीस भर महत्वाचो आनीक आमच्या मध्ये आसो आयचो गेस्ट कोंकणीचे प्रिजर्वेशन कशें करतात आनी कोंकणीचो प्रसार दोनी सांगाता करचें जालो एक बुदवंत आनीक एक एज्युकेटेड भोव शिकपंत मुसल्या शिकपाचो एकलो पाद्र्याप जावन आसा जेजीत सभेचो आनीक आज तो आमच्या सांगाता कोंकणी लायब्ररी सुमार 10,000 बुकांची कोंकणी लायब्ररी आपूण कशें समाजा खातीर अर्पण करून ताचें मुखेलपण घेवन लोकांक सहाय करता म्हणून आसा सांगाता रेडिओ सारांकडून कम्युनिटीक कशें 4 भासांनी आमच्या कम्युनिटीच्या 4 भासांनी कशें सेवा दिता म्हणूनय आसा आमच्या मध्ये आसा फादर मेल्विन सन्नी पिंटो जेजीत बद्र्याप एलोशियस कॉलेजींत रावता स्वागत फादर स्वागत तुमकां स्वागत म्हणटा आनीक आज आमच्या मध्ये तुमी आसात तुमकां ह्या कार्यक्रमात स्वागत म्हणून तुम्ही तुमच्या कोंकणी सेवे विशयान ह्या संदर्भात उलयता म्हणून सांगता स्वागत तुमकां निरोडे एक साधारण मट्टाची हल्ली म्हणायची आणि कितें जाल्यार ती हल्लीत मंगळूरतून सुमार एक 35 किलोमीटर पयस आसची हल्ली तिशिल्यान कटील व्हडलें देवूळ आसचें इशिल्यान नेल्ली तीर्थ आनी एक म्हत्वाचें चारित्रीक म्हत्व असो एक आसचें एक टेंपल देवस्थान थंय आसा हांच्या मदेगांत असो एक सोबीत गांव उदकाचो जागो उदकाचो गांव भयंकर उदक आहा थंय बरें उदक आसा अजून वळचें उदक आसा आनी पृथ्वी पृथ्वी आसा तशें जाल्यार ल्हान गांवांत जल्मलो हांव पूण एक म्हळ्यार आमच्या गांवांत जायतीं देवपणी आसलीं सुरतांवन जावं करून त्या खातीर म्हाका एका रितीची उर्बा जाली एक पदराप जायचें म्हणून आनी म्हजें प्राथमीक हायस्कूल शिकप हांवें थंय जाल्या उपरांत मागीर हांव सेंट रॉक न्ही ती सेंट रॉक फिर्गस सेंट रॉक इस्कॉलाचें नांव फ्रांसीस झेवियर प्रायमरी फ्रांसीस झेवियर प्रायमरी आनी मुक्ती प्रकाश हायस्कूल म्हणून आसा अशें म्हजें प्राथमीक आनी हायस्कूल शिकप आनी परत जाल्या उपरांत हांव सेमिनरीक म्हळ्यार आमी जेजवी सभेक सरलो जेजवी सभेक सरतना सुरवेर कितें आसा म्हळ्यार आमी PUC करचें पडटा PUC करतना आमी सेमिनरी सर्व लायब्ररी जायना ते एक कमेन्सी म्हणटात पळय तसले एक प्रोग्राम सो तें हांवें PUC हांवें खबर केल्ली हांगा कोडयावले एलोशियस कॉलेजींत मंगळूर रावून एलोशियन एलोशियसांत म्हणजे शिकप पयले फावटी थंय हांवें शिकप शिकोवन मागीर म्हजी सेमिनरीची तरबेती जेजवी सभेची तरबेती निरंतर जावन नाही आमचे जेजवीतांची विंगड तरबेती आसा विविध कडेन बेंगळुरू पुना धारवाड अशें विविध कडेन हांवें डिग्री केल्ली धारवाड युनिवर्सिटींत म्हळ्यार थंय धारवाड युनिवर्सिटीक संबंदिल्ल्या कॉलेजींत केल्ली आनी ताच्या उपरांत वर्ज जालें मागीर 2007 वर्ज म्हणजे जाली वर्ज जाल्या उपरांत मागीर वर्ज म्हणजे पयलीं ऑफकोर्स हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्लें हांगा कोडयावले युनिवर्सिटींत पोस्ट ग्रॅज्युएशन मास रेगुलर केल्लें वय मास कम्युनिकेशन मस्त जाण करस्पॉन्डन्स करतात कितें म्हळ्यार वय आमकां म्हळ्यार जेजूतांक म्हळ्यार करस्पॉन्डन्स आमी सर्ताव करचें फुडें आमी रेगुलर करचें सर रेगुलर शिकप शिकचें आमी सर तशें जाल्यार म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो रेगुलर जावन मास कम्युनिकेशन करूंक MCJ करूंक सो तशें हांवें MCJ केल्लें हांगासर कोडयावलो मंगळूर युनिवर्सिटींत आनी ताच्या मागीर वर्धानी परत जालो मागीर म्हाका शिकपाक कॉलेजीन शिकोवंक म्हणून बेंगलोर गेलें बेंगलोर सावन सेंट जोसेफ्स कॉलेजींत ते मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आराम केल्लें सो हांव तुजो पयलो HOD जावन त्या तरणाट्या म्हाका मस्त एका रितीन काल म्हणटात आपदेर म्हणजे इतल्या उण्या शिकपान पण तुमच्या रेक्टराकाने तुमच्यावर बारी दय राहिलें जावन करूं दॅट्स न्ही सो तशें दॅट्स द क्रेडिट एक्चुअली सो तशें थंयसर डिपार्टमेंट आराम जालें ताजे उपरांत थंयसर 4 वर्सां जाल्यार मागीर हांव PhD खातीर PhD शिकपा खातीर हांव गेलो कुवेंपू युनिवर्सिटी शिवमोग्गा हांगासर म्हजी PhD जाली मास कम्युनिकेशन जावन कुवेंपू युनिवर्सिटी शिकची व्हडली गजाल इट्स अ बिग युनिवर्सिटी आनी तें जाल्या उपरांत मागीर परतून हांव एलोशियस कॉलेजीक मंगळुराक आयलें 2012 हांव न्हय 2012 म्हजी PhD तरबेत जाल्या उपरांत 2017 हांव हांगा कॉलेजींत 4 वर्सां हांगासर कॉलेजींत शिकोवन आसा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट शिकोवन आसा आनी ताजे उपरांत येदोळ सांगलां बरी रेडिओ सारंगाचो निर्देशक जावन काम करना आसा आनी उपरांत म्हाका आनीक चड
काय म्हणटात आसक्तायेचें एक काम म्हळ्यार कोंकणी संस्थांत काम करचें जालें सो तें काम हांव करनासा. तुमच्या भाऊ भयणा विशयान सांगा. म्हणजे व्हडलें खूब टायम तशें पळोवंक गेल्यार म्हजो बाब सुमार हांव 7वींत आसतना चोरलो. माय आसा आतां सुमार वय आसा 78 जालें तिका. मागीर आमचें व्हडलें कुटूंब 9 जाणां भुरगीं आमी ते एक जाण चेडके आनी 6 जाणां भयणी भाव भयणी आनी सर सेटल जालां आतां. सेटल जावन तुमचे नंबर खंय येता? तशें हांव 7th. विशेश कितें म्हळ्यार हांव म्हाका काय म्हणटात बच्च्यो दुड्यो बच्चे हें पळय जाल्यार मात्र न्ही बी जाला पूण तरणे प्राय नाही तरणे कारण कितें म्हळ्यार तुमी 7th तुमचे नंबर 7th ते एक. आनी हांव काय म्हणटात आप जावन आज न्ही सुमार एक 10-12 वर्सां पयले. हो केस पिकचे पयले आप जावचे बारी एक डेंजरस ते एक बेजाराची गजाल. हांव चिंतचे ते एक भाग्य म्हणा तितल्या ल्हान प्रायर आप जावचे. हय तांचे कोणाचे खासदार जाल्ल्यांचे तांचे प्रयत्न न्ही तुमचे भाऊ भयणा परस भयण्यो चड पयले आज जाल्यार दॅट इज ए हाय पॉसिबिलिटी. म्हजी मनगडी भयण तिका काजार जातना म्हाका दिसता 21 वर्सांचे प्रायर बेगीन काजार जाले. तशें बेगीन आप जाले. वय पयल्या बच्चेक आनी म्हाका दिसता काय एक 10 वर्सांचो फरक 10-12 वर्सांचो फरक तितलोच. आनी म्हजे बच्चेक बेगीन काजार जालें. तशें जाल्ल्यान हांव बी बेगीन जालो म्हणून. एज्युकेशन वायज तुमचे जाल्या उपरांत ताच्या उपरांत तुमकां पोस्टांनी तुमी सेंट जोसेफान शिकयतना तुमचें कशें जालें लायफ? पळय सेंट जोसेफ हांवें म्हणलें येदोळस म्हणल्यार बरें म्हाकाच म्हजे वयर एक पदेर आसलें इतल्या मास कम्युनिकेशन उणो आसतना कशें एक मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सुरू करचें आनी म्हणून जाल्यार म्हाका एक सपोर्ट जावन बरो प्रिंसिपल आसलो तें फादर एम्ब्रोज पिंटो म्हणून आतां देवादीन जाला बचपन सोत्तो प्रिंसिपल आसलो. मस्त सपोर्ट ताणें केलो आनी मात्र न्ही तोय मस्त पत्रिकांक आनी पत्रांक आनी न्यूजपेपर्स ताका पुरो बरोवन आनी पुरो ताका मस्त जर्नलिस्टांची आनी पत्रिकोद्यमींची आनी इतर संपादकांची पुरो मस्त वळख आसली. तशें ती वळख म्हाका एका रितीन जाली. तशें जाल्यार तांचो सपोर्टूय मस्त मेळ्ळो ते बेंगलोर. आनी कितें जालें म्हळ्यार म्हाका एका रितीन उर्बाय मस्त आसली जाल्यान हें काम सादारण मट्टार मुखारून गेलें म्हणा जाय. आनी आज सुमार आतां कितलीं 10-12 वर्सां जालीं तें डिपार्टमेंट सुरू करना बऱ्या रितीन तें मुखारून वेता मात्र न्ही ताका संबंद दिले आनी 2-3 डिपार्टमेंटां थंय आरंभ जाला. विज्युअल कम्युनिकेशन जावन दी आनी जर्नलिजम अंडरग्रेड जावन दी अशें 2-3 ताका संबंद दिल्ले डिपार्टमेंट आनी चड जाल्यात अशें बऱ्या रितीन तें डिपार्टमेंट सोडून. विज्युअल कम्युनिकेशन कशें कितें शिकयता? विज्युअल कम्युनिकेशन म्हळ्यार तें शब्द आसले बरें विज्युअल दृश्य माध्यम तशें म्हळ्यार एक्सक्लुझिवली दृश्य माध्यमाक एक डिपार्टमेंट स्टार्ट केला. दृश्य माध्यम म्हळ्यार केवल टीव्ही म्हणून मात्र न्ही पूण विज्युअल आर्ट्स जावन दी आतां डिजिटल येयलां विज्युअल आर्ट्स जावंक पुरो पेंटींग जावंक पुरो हें पुरो सांगता घालून एक तरबेजी जोडचें तसलें एक डिपार्टमेंट आनी बऱ्या थंयसर जावन जाता. आनी आमच्या कुडयाळ आमच्या सान लुईस कॉलेजीन ती आमी तें डिपार्टमेंट आरंभ करचें चिंतल्या पुरो सक्कड सोमाक गेल्यार भोवशा येवच्या वर्सा तें डिपार्टमेंट आमी आरंभ करूंक पुरो हांगा एलोशियस कॉलेजीन. दॅट इज गुड न्यूज सुद्दां आमच्या विक्षकाक बरी खबर आमी उलयता तांचो विशय भायर आयलो बरो जालो. आनी तातूंत हें कालें कार्टून सोडोवचें ताच्या विशयान जालें. कार्टून सोडोवचें म्हळ्यार तें चित्रकला जाली पूण हांगासर कार्टून नेटवर्क आतां कार्टून करचें जाल्यार आतां डिजिटल कार्टून सोडोवचें मस्त उणें. आतां कार्टून पुरो डिजिटल जाला आतां सॉफ्टवेअर आयला कार्टून सोडोवंक सो तें शिकप तातूंत मेळटा. एक ब्रेक काडून घ्या. कार्यक्रम आमच्या बद्दल आसा मेल्विन साने पिंटो रेडिओ सारंगाचो आनी एलोशियस कॉलेजींत मास कम्युनिकेशन आनी कोंकणी डिपार्टमेंटाचो तो निर्देशक जावन आसा. राव आमचे सांगता V4 न्यूज कोंकणी भाशेन तुमकां कुतूहल हाडचे खातीर थोडे विशय आमी सांगूनात. एक ब्रेक काडून घेता.
स्वागत मग कोंकणी भाषेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा मेल्विन सनी पिंटो एक पद्र्याप जेजुईत सभेचो तितले मात न्हय एलोशियस कॉलेजीच्या कोंकणी विभागाचो निर्देशक जावन आसा रेडिओ सारंगाचो निर्देशक जावन आसा आनी एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन डॉक्टरेट केल्लो एक MCJ जर्नलिझम शिकल्लो एक प्राध्यापकी जावन आसा तितले मात न्हय ताका वास्ट इंट्रस्ट आसा विंगड इंट्रस्ट आसा आनीक बुकां विशयांत आनीक आदल्या लायब्ररीक जावच्या त्या पुरो प्रक्रिये विशीं ताका व्हडली आसक्त आसा त्या देखून ताच्या रॅक्टरांनी आनी ताच्या संस्थान ताका रायटली प्लेस्ड टू द लायब्ररी मंगळुरू एलोशियस कॉलेजीची कोंकणी विभागाची लायब्ररी 10,000 बुकांच्याहून चडीत बूक आनी अमूल्य बूक थोडे संग्रहांत आसात ताणीच शंकादिंदा बंदारे तीर्थ तुमी सांगा माझं लायब्ररी विशयान सांगा कितें म्हळ्यार आमच्या कोंकणी संस्थेंत तुवें येदोळ सांगले बरी अमूल्य कृत्यो आसली एक लायब्ररी जावन आसा आमची कोंकणी संस्थेची लायब्ररी आनी मस्त जावन कोंकणींत आसक्त आसले कितें आसात ते आमच्या लायब्ररीक येवन तांणी तेंचर बूक रेफर करचें जावन ती पत्रां रेफर करचीं जावन ती हे आमी सदांच पळोवनूच आसा कोण ना कोण येतात केवळ कुडियाळतावन मात्र न्ही गोंयांत तावनूय थोडे फावटी येते आसात केरळा तावन येतात पूण आनी बेंगलोर मुंबय तावन गांवां केलो लोकूय थोडे फावटी रेफर करूं म्हूण आमच्या लायब्ररीक येतात कोंकणींत आसक्त आसले हेर येतात थोडे जस्ट पळोवंक कितें बरें आसात कसले बूक आसात तें बरें पळोवंक तुमी आयिल्ल्यांक कशें एंट्री दितात कितें वय आयिल्ल्यांक कोणेय येत स्वागत आसा एका जवळ तांकां लायब्ररी पळोवंक आसा खंयचेय बूक पळोवंक आसा ह्या विशीं आमी आमची खंयची अडकळना तांणी येवं पळोवं येता तांकां इन्फॉर्मेशन जायची की तशें फ्री इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार आमी दिवंक थोड्या अंतर आमी दिवंक इन्फॉर्म करची की ना तशें कांय ना इन्फॉर्मेशन पूण एक मात्र आमी एक सद्याच्या मट्टार आमी केल्ली एक मांडवळ कितें म्हळ्यार आमी बूक ते भायर व्हरूंक दिना थंयसर तो बसून रेफर करून नोट्स काडून घेवंक आसा जाल्यार फोटो काडूंक कितें आसा जाल्यार आसक्त आसल्यार कोणाक येवन थंय बसून रेफर करूंक आनी त्या आनी संशोध करूंक आनी बरो अवकाश आसा आतां लायब्ररी विशयान तुवें येदोळ सांगले बरी 10,000 चड बूक थंयसर आसात आनी कितें अमूल्य म्हणल्यार बरी तुवें सांगल्या बरी अमूल्य रेर बुक्स जे आसात एक दाखलो दिवचो जाल्यार सुमार 16व्या शतमानांत थॉमस स्टिव्हन्स इंग्लीश जेजुईत भारताक आयिल्लो तो ताणें हांगासर येवन मराठी भास शिकलो तो कोंकणी भास शिकलो त्या दाळा ते महाराष्ट्रा कर्नाटका म्हूण नातलें 16व्या शतमानांत आनी तशें वो क्रिस्ता पुराण म्हणून ताणें कितें बरयल्लो बूक आसा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची चरित्रा तिचो एक काव्याच्या रुपार बरयल्लो एक एक्चुअली पळोवंक गेल्यार तो ओवियेची एक छंदस कितें आसा ओवियो म्हणटात कोंकणींत ओवियोची छंदस आसा पळय त्या छंदसांतूच बरयल्लो एक क्रिस्ता पुराण जावन आसा सरता तो मराठींतच आसा पूण कोंकणीचे मस्त शब्द त्या क्रिस्ता पुराणांत आसात म्हळ्यार तो ओरिजिनली मराठींत आसा वय म्हळ्यार त्या जाल्यार आमी ती प्युअर मराठी म्हणून सांगूंक जायना मराठी आनी कोंकणी मिश्रीत म्हणून सांगता ती भास पूण मराठी ग्रामर मराठी आसा पूण कोंकणीतले साबार शब्द क्रिस्ता पुराणांत अजुनूय आमकां पळोवंक मेळटा थंयसर म्हळ्यार ते मराठी नातले कोंकणी शब्द क्रिस्ता पुराणांत आसात तसलो एक देवनागरी लिपी यूज केल्या की देवनागरी लिपी यूज केली तसलो एक अमूल्य हात प्रती म्हणून 16व्या शतमानांतली ती आमच्या लायब्ररींत आसा हात प्रती म्हळ्यार ताच्या उपरांत आमी ती प्रिंट जावन तो बूक भायर येवना त्या जाल्यार हात प्रतीच आसल्यो सो तो बूक जावन दी आनी ताचे मागीर आनीकय सबार अमूल्य बूक डायसिस ऑफ मँगलोर हिस्ट्री ऑफ डायसिस ऑफ मँगलोर ती इंग्लिशांत पब्लीश जाल्ली मायकल लोबान बरयल्ली चरित्रा जावन दी ताचे उपरांत ती कोंकणींत आमी भाशांतर करून आमच्या संस्थेंत जावन पब्लीश केली जावन आसा सो असले थोडे रेर बुक्स जावन दी आमच्या कोंकणी भाशेंत कन्नड लिपीन जावन दी या देवनागरी लिपीन जावन दी बरयल्ल्या सबार आमच्या महान लेखकांचे बुकी आमचे लागीं आसात त्या कोंकणींत पळोवंक गेल्यार जोसा आल्वारेज जावन दी एटी लोबो जावन दी चाफराचे जावन दी पुरो कलेक्शन आमचे लागीं आसा बीजेपीचे पुरो कलेक्शन आमचे लागीं आसा बीजेपीचे ते चरित्राचे पुरो बूक आमच्या लागीं आसा कलेक्शन पुरो आसात आनी आयिल्ले वर कोंकणीन कितें पुरो बूक पब्लीश जाला ते सकट खंडीत आसात
पूण ताचे पयलें आमच्या महान साहित्यान कितें बरयल्ले बूक आसात तांच्योय एक ना एक प्रती आमचे लागीं आसात. सो तशें पळोवंक गेल्यार कोंकणीच्या संदर्भी हांवें म्हणचें जाल्यार खंय मेळांतले बूक आमचे लागीं आमच्या संस्थान मेळटात मात न्ही कोणाक कोंकणींत आसक्त आसा तांकां आमी काय म्हणटात चली जावचे बरी तांकां आदार दिवंक की आमचो कोंकणी संस्थो खंडीत तयार आसा म्हणा न्ही तुमी ताच्या न्ही थंय आयिल्ल्यांक रेफर करन PhD करूंक आनी कोणे केलें वय PhD म्हळ्यार कोंकणींतच म्हणून कोंकणींत संदर्भी कोंकणींत PhD हांगा कोडयाल जावन कर्नाटकान जावन केल्ले नात कोंकणींत म्हणून कोंकणीच्या कोंकणी साहित्यान जावन केल्ले नात. जावंक डॉक्टर अनिल पिंटो आतां प्रस्तुत क्रायस्ट युनिवर्सिटी बँगलोर हांगासर रेजिस्ट्रार जावन काम करचे ताणें चाफ्राच्या नाटकां वयर साहित्या वयर एक MPhil केल्ली आसा. सो त्या ताणें मस्त रेफर केल्लें आसा हांगासर. आनी इंग्लिशांत मास कम्युनिकेशनांत डॉक्टर सिस्टर सेलीन वास बेतनी म्हणाजी तिणें मिशनरींनी म्हळ्यार क्रिस्तांव मिशनरींनी कोंकणी पत्रिकोद्यमाक दिल्ली देणगी ह्या विशयांत तिणें एक PhD केल्लें आसा संशोधन केल्लें आसा. त्या वेळार तिणें मस्तू येवन कोंकणी आमच्या संस्थांत येवन रेफर केल्लें जावन आसा आनी तिका मस्त आदार जाला आमचो कोंकणी संस्था. ताच्या भायर गोंयांत जावन सबार जाणांनी संशोध करतना थोड्यांनी अप्रुपी हांगा येवन रेफर केल्लें आसा. ना जाल्यार तांणी फोनार गी इंटरनेटार गी आमचे कडेन विचारन सबार रितींचे मटेरियल जावन दी बूक जावन दी झेरॉक्स करून गी या तुमी धाडिल्ले आसा हांगा दॅट लॅटिट्यूड यू टेक वय वय ते लॅटिट्यूड तुमी काण घेता म्हळ्यार गरजेवंतांक म्हळ्यार कितें ना एक संशोधक खातीर कोंकणी खातीर कोणीय जर मुखार येता आनी कितें बरोवंक तांकां मन आसा संशोध करूंक मन आसा जाल्यार आमी असली पुरो सवलताय दिता. आतां आयले वर्त सबार जाणांनी विचारन बुकांची PDF करून आनी पुरा धाडूंक सांगिल्लें आसा. आमी ते PDF करून धाडिल्लें आसा सबार बूक आमी आनी आतां तें काम करनूच आसा आमी कोण बरो विचारता तांकां PDF करून बूक स्कॅन करून PDF करून म्हळ्यार ಒಟ್ಟಾರೆ कोंकणी भाशे खातीर संस्कृती खातीर कोणी मुखार येता कसलें तरी काम करून मुखार येता जाल्यार तांकां आमी जरूर आदार दिवचें आमचें काम म्हणून आमी चिंता जबाबदारी म्हणून आमी चिंता. कोण फाटल्या दिसांनी त्या लायब्ररीचे उस्तुवारी पळयले कोणी तुमकां गोपाल गौडा तेंच्याले वय गोपाल गौडा तुवें उडास केल्लो न्ही जाय म्हणून जाय कितें म्हळ्यार एक नितळ मुंडून एक सुबीत नासतलो वय आनी हांवें म्हणजे ताची अंत्य कितें आसा बारीक अचानक रितीन जालें म्हणजे मनीस म्हणल्यार बरी तो गेलो म्हणल्यार बरी म्हळ्यार आदले दिसा हांव ताचे उलयलां दुसरे दिसा अचानक तो आमकां सोडून गेलो पयस गेलो वय. आनी ताच्या विशयान हांवें एक उतर सांगचें जाल्यार एक बारीक विशेश काल असो मनीस तो सरतना म्हाका दिसता ताची प्राय कांय 60 आनी 5 अशें आसतलें जावंक पुरो. आनी तुवें आमचो संस्थो पळयला की ना गी इतलें सुमार मेटां सोडून 32 मेटां सोडून वयर हेजे रेड बिल्डिंगांत आनी सदां चुरक रितीन तो वयर येतालो आनी सगळो दीस कालें काम करनूच आसतालो. ताका आमी सस्टेक विशय मागता. एक ब्रेक काडून घेया कोंकणी भाशेंत. ह्या कार्यक्रमाचो फादर मेल्विन सनी पिंटो एलोशियस कॉलेजीचो लायब्ररी आनी कोंकणी हाच्या विशयांत संपूर्ण माहिती आसलो आमचो पाद्र्याप आमचे सांगत आसा. राव आमचे सांगता रेडिओ सारंग आमचे सांगत आसा ताच्या विशयी आमी कांय सांगूं ना. E4 न्यूज कोंकणी भाशेंत लेखत ह्या कार्यक्रमाक एक ब्रेक काडून घेता. राव आमचे घेता एक ब्रेक. स्वागत मग कोंकणी भाशेंत लेखत ह्या कार्यक्रमाचो आमचे मजा आसा मेल्विन सनी पिंटो आनीक कोंकणी संस्थांचो तो निर्देशक एलोशियस कॉलेजींत आसा
आणि तुम्ही या दोन या म्हटल्या 15-20 मिनिटांनी तुम्ही पळयलें कितलो सॉफ्ट म्हळ्यार आय एम हिज फॅन नाव तितले सॉफ्ट म्हळ्यार मनशांक एक कशें ट्रीट करचें आनी तांच्यो गरजो कसो सुदारचो म्हणल्याक अले पदऱ्याप हे साक्ष जातात आनीक गोपाल गौडा विशयांत कितें सोबीत अभिप्राय आमच्या अलोशियस कॉलेजीकारांक आसा म्हणलें तुमी आयकलें सांगा फादर तुम्ही ते एंड करा मागीर सारंग रेडिओ की आमी वय गोपाल गौड विशयांत देवदेन गोपाल गौड विशयांत सांगिल्लें मस्त देणगी ताणें दिला कोंकणी संस्थे खातीर मस्त ताणें रिसर्च केला आनी कुटुंबी तांचे समुदायाच्या कितें आसा समुदाय कितें आसा त्या विशीं तो एक विद्वांस म्हणून जाय मस्त ताणें रिसर्च केला सबार बूक ताणें पब्लीश केला ताणें कोंकणी संस्थान ती तो कुटुंब्यान सुदारल्यार आमची कथोलिकांची भास बरी उदका भशेन तो उलयतालो आनी बरो उंचान ती तसली ती भास सुबीत अक्षरां ताची सुबीत अक्षरां आसली आनी आमार कोंकणी म्हणलें शनमार्क्स आमी फायज करता कोंकणी संस्थेंत आनी ताचें पुरो प्रूफ रिडींग जावन दी आनी तें पुरो वत्तार ताची जबाबदारी पुरो तोच पळोवन घेतालो तशें जाल्यार आमकां एक व्हड लॉस पडवीन एडवीन जे फर्स्ट एडिटर आसलो पूण प्रूफ रिडींग आनी पुरो मस्त गोपालान म्हाका कितें म्हळ्यार ते कोंकणी संस्थेचे बरें टच कित्याक की म्हळ्यार 1995 तो थंय कोंकणी संस्थेन कितें पळय ते डिप्लोमा स्टार्ट केलो तो फर्स्ट बॅचचो स्टुडंट आमी आहलो आनी ते सुरू केलो डिप्लोमा आनी की मुखार आसा फादर प्रशांत मारता आसलो प्रिंसिपल प्रशांत मारता आसा ताचे पयलीं हांवें म्हणून जाय प्रशांत मारतान मस्त देणगी दिला मस्त काम केलां कोंकणी खातीर पूण जोसेफ फादर जोसेफ नलपती म्हणून पळय नलपती वय फादर मार्क वर्ल्डर ताका रेफर करता कित्याक ताची भास कोंकणी न्ही ताची मायभास कोंकणी ताची मायभास तेलुगू ताका कोंकणी गुतून नासली जाल्यार ताणें येवन ह्या कोंकणी संस्थे खातीर हांगा कोंकणी विभाग आरंभ करूंक ताणें एक व्हड प्रयत्न केलो म्हणून जाय देखून ताका तोय तो देवादेन जाला तसोय आमी उडास करचे कित्याक खातीर ताच्या द्वारे कोंकणीचें मस्त काम आमच्या संस्थांत जावन दी आमच्या कॉलेजीन जावन दी जाला म्हणून हांव सांगूंक ताका साक्ष फादर मार्क वर्ल्डर काल न्ही पोरके जाळ्याक उलयतना म्हणलो प्रोफेसर नलपती आहलो त्या जाळ्यार कोंकणी चालू ही संस्था करी आमकां बरें म्हळ्यार राखण्याकारी तांकां रेफर केलें रेडिओ सारंगाच्या विशय सांगा तुमचे रेडिओ एक कम्युनिटी रेडिओ कसो वर्क जाता आनी हॅम रेडिओ विशयान आमी उलयतले डिफरन्स कितें गव्हर्मेंट रेडिओक आनी तुमकां कितें आतां अलोशियस कॉलेजीन तुवें दोळू सांगिल्लें बरी रेडिओ सारंग म्हणून एक कम्युनिटी रेडिओ समुदायाचो एक रेडिओ म्हणून म्हणटा आमी ते कॉन्सेप्ट फॉरेन कॉन्सेप्ट तें लॅटीन अमेरिकन आसलें अमेरिकन आसलें युरोपांत आसलें कॉन्सेप्ट ते इंडियाक येयलें 2002 उपरांत तेजी पॉलिसी आयली 2006 कम्युनिटी रेडिओची पॉलिसी आनी आमच्या संस्थांत आमी आरंभ केलो रेडिओ जावन आसा 2009 आतां म्हळ्यार आमी 10 वर्सां गेल्या त्या वर्सा 10 वर्सां जालीं हय 10 वर्सांचे आमी व्हडले कार्यक्रम केल्ले टावन हॉलांत केल्ले आनी अशें बऱ्या रितीन चलोवन आसा आनी आतां तुवें विचारल्या प्रकार कितें डिफरन्स आतां आकाशवाणी आसा आमचो कम्युनिटी रेडिओ आसा आनी प्रायवेट आमी रेडिओ पळयता जावं दी रेडिओ सिटी FM रेडिओ रेड FM असले बरोबर पळयता ताचे मागीर इंटरनेट रेडिओ म्हणून आनी एक कॉन्सेप्ट आसा एक परत कितें म्हणजे एक हांवें ह्या विशयान म्हायती दिवची जाल्यार आतां आकाशवाणी रेडिओ गव्हर्मेंटाच्या अधीन आसलो रेडिओ आतां 2002 म्हणसर 2002 न्ही 1992 म्हणसर आमचे लागीं आसलो रेडिओ म्हळ्यार केवळ आकाशवाणी मात्र 92 उपरांत ती कशें डायवर्सिफाय करना प्रायवेटांकी रेडिओ सुरू करूंक गव्हर्मेंटान एक परवानगी दिली आनी अशें प्रायवेट रेडिओ सुरू जाले प्रायवेट FM चॅनल रेडिओ सिटी पयले फावटी आरंभ जालो बेंगलोरांत आनी अशें सबार प्रायवेट चॅनल्स म्हळ्यार रेडिओ मिर्ची जावन दी असले पुरो प्रायवेट चॅनल हे पुरो FM बेस्ड चॅनल्स पयलीं आमकां AM MW आनी हे पुरो आसले SW आनी पुरो पूण FM म्हळ्यार सुमार एक चड म्हळ्यार एक 100 किलोमिटर्स ह्या रेडियसाचे भितर वर्क करचो एक रेडिओ आनी ते प्रायवेट रेडिओ ताचे मागीर आनी एक कॉन्सेप्ट आयलें हांवें सांगिल्ले बरी कम्युनिटी रेडिओ कॉन्सेप्ट आतां हो शब्द कितें सांगतात कम्युनिटी ते मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार समुदायाक लक्ती जाल्लें कार्य समुदायानच प्रोड्यूस करचे बरी प्रस्तूत करचे बरी आसलो एक रेडिओ आनी हाचे रेडियस कितें आसा रीच कितें आसा केवळ व्याप्ती कितें आसा ती ल्हानशी व्याप्ती कित्याक म्हळ्यार एक 10 किलोमिटर या 15 किलोमिटर चड म्हळ्यार 20 किलोमिटर भितर मात्र येवच्या बरी आसो एक रेडिओ तो जावन आसा देखूनच आतां चिंत्या प्रायवेट FM चॅनलाक जावन दी या आकाशवाणीक जावन दी सुमार तांच्या ट्रान्समिटरची कॅपॅसिटी आसता 1000 किलोवॉट
whereas आमच्या समुदाय रेडियो तुमची ट्रान्समिटेड कॅपॅसिटी जावन केवल 50 वॉट सो 1000 काही 50 काही कॉन्सेप्ट तसं ना कित्याक म्हळ्यार केवल थोडेच व्याप्ते भितर समुदाया खातीरच म्हणून केल्लो रेडियो जावन आसा हे कम्युनिटी रेडियो जालें त्याच्या मागीर तुवें हॅम रेडियो म्हणून हॅम रेडियो हाचे पयलें डिजिटल मुखांतर जावचो एक रेडियो आसलो पूण तें कॉन्सेप्ट आतां स्लोली वचून आतां आमचे लागीं इंटरनेट रेडियो म्हणून कॉन्सेप्ट आयला इंटरनेट रेडियो ॲप बेस्ड रेडियो आतां इंटरनेट रेडियो आरंभ करची जाल्यार गव्हर्मेंटाची परवानगी जाय जे म्हणना या कोणा कडेन इसार जाय म्हणना कोणा लागीं सकत आसा कोणा लागीं रिसोर्स आसात प्रोग्राम करूंक साध्यता आसा तांणी सांगता म्हणून ह्या एकल्यानच जाय जाल्यार एक इंटरनेट रेडियो सुरू करयेत तांणी सुरू करयेत जाय जाल्यार बंद करयेत परतून सुरू करयेत कितें तांकां आसा बरें सुरू करयेत पूण कम्युनिटी रेडियो सुरू करत जाल्यार ताका एक ताची प्रोसिजर कितें आसा मस्त लांब फॉलो करचें पडटा कित्याक म्हळ्यार तें सेंट्रल गव्हर्मेंटान लायसन्स दी जाय आनी तें लायसन्स मेळोंक एक तर तुवें NGO जाय या एक कॉलेज जाय या विश्वविद्यालय जाय असल्यांक मात्र एक लायसन्स मेळटा आतां आमी दक्षिण कन्नड आनी उडुपींत पळयल्यार दक्षिण कन्नडांत 3 कम्युनिटी रेडियो आसात एलोशियस कॉलेजींत आसा SDM उजरे आसा विवेकानंद कॉलेज पुत्तूर हांगासर अशे 3 कम्युनिटी रेडियो उडुपींत मणिपाल युनिवर्सिटी कडेन एक कम्युनिटी रेडियो आसा अशें दक्षिण कन्नड उडुपींत 4 कम्युनिटी रेडियो आसात आतां हांवें रेडियो सारंग विशयांत सांगचें जाल्यार बऱ्या रितीन चलचो एक रेडियो हांवें म्हणा जाय म्हाका दिसता म्हज्या म्हायती प्रकार 4 बसांनी सगळ्या दिसा 4 बसांनी चलचो रेडियो म्हळ्यार भौशा आमचो एकच रेडियो जावंक आशिल्ल्या पैकी आमच्या भारतांत हांवें चिंतच्या प्रकार आतां हांगासर आमकां दुरुस्त कळत आसल्या बरी 4 प्रमुख बसो आसात हांगासर आसची कन्नड बस आसा ब्रेक घेवन कार्यक्रमाचो आमचे मध्ये फादर मेल्विन पिंटो आसा आनीक रेडियो सारंगा विशयांत तो उलयतलो राव आमचे सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडून घेता स्वागत मगजन कोंकणी भाशेन कित्याक ह्या कार्यक्रमात आमी ह्या कार्यक्रमा विशयान सांगचें जाल्यार हर एक ब्रेस्तारा 7 ते 8 म्हणसर ह्या कार्यक्रम आमी बिफोर न्यूजान आसा करता कोंकणी भाशेन कितें कार्यक्रमात तुमी कोणीय हांगा येसर येवयेत तुमचे कडेन एक साधन आसूं जाय लोकां दिवची एक मॅसेज आसूं जाय आनीक लोकांक उपयोग पडचे तुमचे कांय तरी एक अचिवमेंट आसूं जाय म्हणून आमची आशा जावन आसा तुमकां आमी प्रसार करता तुमी कृशीक जावंक पुरो तुमी उद्यमी जावंक पुरो तुमी पाद्र्याप जावंक पुरो सिस्टर जावंक पुरो या खंयच्याय हांगासर कोंकणीच्या 2 नमनेच्या डायलेक्ट जावन कोणीय येत मुस्लीम क्रिस्तांव हिंदू तातूंत भेदभाव ना कोंकणी उलयल्यार जालें आनीक खंयच्याय प्रदेशांत जावन येत भारताचे जावन विदेशांत खंय तुमी रावता जावंक पुरो तुमी येत आनी हांगासर तुमच्या विशयांत तुमी केल्या साधना विशयांत कोंकणी मायेच्या भुरग्यांक आमी हांगासर प्रसार करता तुमी केदाळे येत आज आमचे मध्ये मेल्विन पिंटो आसा सांगा सारंगा विशयान सांगतले तुमी रेडियो सारंग वय आमी तुवें आत्तां म्हळें खंयचीय बस आमी खंयचीय धर्म जात खंयचें ना ओट्टर कोंकणी उलयल्यार जालें म्हणून आनी तशेंच म्हाका दिसता आमच्या सारंगांत कॉन्सेप्ट आसा हांवें म्हणल्या बरी 4 बसांनी आमची कार्यक्रम चलतात हांगासर आमची लोकल बस आसा तुळू ताच्या मागीर आमची राज्य बस आसा कन्नडा ताच्या मागीर आमची कोंकणी बस आसा आनी तशेंच ब्यारी मुस्लिमाची बस आसा ह्या 4 बसांनी आमची कार्य निरंतर सदांच चलतात हांगासर आनी दिसाक आमी सुमार 16 घंटे कार्यक्रम दिता आनी विशेश कितें म्हळ्यार तुमचे स्टाफ बरे आसात वय स्टाफ डेडिकेटेड स्टाफ आसा बरी मस्त जबाबदारी काडून घेतात हांवें काल फाटल्यान रावल्या जालें आनी ताचे उपरांत कितें म्हळ्यार हांगासर पॉप्युलर आर्ट कितें आसा यक्षगाना हर एक दिसा 365 डेज म्हणटात पळय 365 डेज यक्षगाना आमच्या रेडियो सारंगांत मेळटा आनी मस्त पॉप्युलर आनी निजाकी पळोवंक गेल्यार म्हाका हातूंत संतोश सांगता कितें म्हळ्यार हो रेडियो आसा कोणाक हेर माध्यम वापरूंक कश्ट जाता कित्याक कोणाच्या घराक टीव्ही ना कोणाक पत्रां येनात या कोणा कडेन इंटरनेट ना तसल्यांक आमचो रेडियो पावता आनी ती आमचो रेडियो आयकतात
म्हणल्यारशी एक व्हड तृप्तीची ददोसकाय. ददोसकायची बोगापणाची आनी त्या खातीर आतां चिंतया थोडे काल म्हणटात हँडिकॅप्ड चिंतया थोड्यांक दोळे दिसना थोडे बेड्डार आसात हो सगळे साबार जाण आमचो रेडिओ आयकतात ही एक एका रितीन ददोसकायची आणि तुमकां रिॲक्शन दितात तुमच्या त्या प्रोग्रामान रिॲक्शन हांव आयकलां सुमारपणी वय आनी लायव्ह प्रोग्राम उलयतात पळय लायव्हान दिसाक 2-3 वरां लायव्ह प्रोग्राम आसता आनी ह्या लायव्ह प्रोग्रामाक थोडे सद्दां कॉल बॅक आसता कॉल बॅक आसता आनी एक तृप्ती कितें म्हळ्यार हे निरंतर आयकतात थोडे जाण दिसाचे 16 घंटे आयकल्ले व्यक्ती आसात रेडिओ आमचो आनी थोडे फावटी अशें जाता की एका चिंतयांत 1-2 अशें आसले दाखले आमकां मेळ्ळे आतां बण्ण बण्णದ ಬದುಕು कशें ಟ್ಯಾಗ್ कशें वय बण्ण रेडिओ सारांग बण्ण बण्णದ बದುಕು म्हणटात थोडे फावटी करंट वतना आतां चिंतया घरा करंट गेलो म्हणून चिंतया त्या जाल्यार आमच्या रेडिओक फोन करून करंट गेलो रेडिओ आयकना म्हणून सांगले आसात तेही सांगले करंट गेल्यान रेडिओ आयकना म्हणटा ते चिंतात आमी करंट हय करंट तुमी तांगातार काडलो असले रेर दाखले आसात त्या इमोशनल कनेक्शन तुमचे रेक्टर आसात तुमचे वयर तुमच्या फाटल्यान सुमार जाण आसात तुमच्या जेजूत सभेचे तांच्या विशयान काय वय जेजू सभे विशीं हांव कितें सांगचें म्हळ्यार तुमच्याच नांवाचो एकलो आसा वय म्हजेंच नांव आसा रेक्टर इट्स अ बिग कन्फ्युजन मेनी टायम कन्फ्युजन हांवें अशें सांगचें की तो स्टडीज फामाद हांव तेगे जेजू सभा आमच्या कर्नाटकान सुमार आमी 300 वयर पदराव आसा आनी शिकपा खातीर चड म्हत्व आमी दिता शिकपा खातीर चड म्हत्व दिता देखूनच तुमी पळयल्यार आमच्या भारतांत व्हड संस्था कितें आसात जेजुईत सभेचे संस्थेत आसात चिंतया सेंट जोसेफ म्हणल्यार नांवूच तुमचें सेंट जोसेफ कॉलेज बँगलोर म्हणल्यार सांगचें ना अलोशियस कॉलेज हांगा जावन सेंट झेवियर्स मुंबय जावन दी लॉयला चेन्नय जावन दी सेंट झेवियर कोलकाता जावन दी हे सगळे व्हड संस्थे कितें आसात केवळ व्हड मात्र न्हय समज एक विविध रितीन देणगी दिल्ले संस्थे एक केदाळे नॉर्मली पदऱ्या पावशान सिस्टम विशयान सांगता हांव नॉर्मली आय रेफर इट आज बिसाई पालो आमच्या आता पयलींच्या बिसाई भविश्यांत आमी केदाळी रेफर करी या तुमच्या विशय कोणाय विशय रेफर करी आज केदो व्हडलो जनरल जाल्यार फाल्यां ताच्या अधिकारांतले सिंपल प्रिस्ट ही लिव विथ द कम्युनिटी त्या कम्युनिटींत सिस्टर जावन दी पदऱ्या जावन दी तुमची कम्युनिटी ताच्या तले एग्जाम्पल कोणीय कांय करूंक सांग हें तें सांगलो आमचें न्ही की म्हत्वाचो कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता आतां दिसाचें आमी आमच्या कॉलेजीन वचोंक पुरो व्हडले व्हडले उद्दार वचोंक पुरो त्या केदारार बसलां जावंक पुरो पूण आमी घरा आमच्या कम्युनिटी पाटी येतना सर्व समान थंयसर हांव प्रिंसिपल हांव हेडमास्टर हांव उद्यासो अशें आसलें म्हणल्यार सांगतच म्हणून सेम जे विशय आमी सेम म्हणल्यार एकाच रितीन आमी थंयसर एकामेकाचे पांय ओडयत एकामेका तारीफो करीत एकामेका विशयांत उलयत हांसयत खेळयत सो हे एक विशेश म्हणून बघता म्हाका आदलो बिसाई भविश्यांत आमी हांवें केदाळे रेफर करचे आदल्या हांगाचे बिसाई भविश्य सगळ्या डायसचो पण आता सिंपल सादी जिणी एका पदरापाची जिणी जी येता म्हळ्यार आतांचो बिसायब जाल्यार पयलींचो बिसायब म्हळ्यार तुमच्या ती जनरल आसले सेम टायप एक्झॅक्टली कोणी केदो व्हडलो सुपिरियर जाले आनी ताका पेशन्स आनी तरबेती म्हणली ती कितें आसा आनी रिफ्लेक्शन्स तुमचे परहॅप्स हांव तुमचे धाकटे मी सांग वस्तू म्हणटी गेला ते वांजेलो सिलेक्शन ल्हानशें रिफ्लेक्शन दितात हर एकलो पदराप ते रिफ्लेक्शन दिता आनी दॅट इज द ब्युटी ऑफ इट म्हळ्यार ते त्या बसोवन दोगूच जाणां जाल्यार ते रिफ्लेक्शन ते उलयतात आनी प्रत्येक म्हळ्यार हे कितें जाता की म्हळ्यार आतां रिफ्लेक्शन तुवें सांगलें बरी हे आमी केवल कांय तोंडा उतर कांय सांगचे बरी ना आमच्या जिणेंत पयलीं आमी पळयलें आतां आमी एकादोळा आमच्या जिणेंत फाळी नासतना आमी एकादोळा रिफ्लेक्शन दिता जाल्यार लोकांक तें कळटा आतां फाल्यां कळटा देखूनच हें व्हडलें चॅलेंज पंत म्हणून म्हाका भोगता देखूनच हांवें केदाळे रिफ्लेक्शन दितना जावन शर्मा दितना जावन पयलें म्हणचें हांवें दी जेगी पयलीं चिंतूंक हांवें आतां एका जाल्यार हांव म्हज्या जिणेंत तें फाळी ना जाल्यार हांवें दिवन कांय फायदो ना हांव लोकांक मोस केल्या बरें जाता देखून हें म्हणजे तें साबार फावटी एक गोंदळ कितें म्हणटात पळय जाल्लो आसा आनी देखूनच थोडे आमी बरें म्हणून रिफ्लेक्शन दिसल्यार दिनासतना गेल्लो वेळी आसा म्हणून फादर मेल्विन तुमी 1 घंटोभर हांगाच रायल्यात तुमचें शेड्यूल म्हाका कोत्ता आमच्या विक्षकांक कोत्ता की ते हांवें सांगल्यार कळत तुमी कितल्या स्पिडार आसतात म्हळ्यार व्हेकल 60 जाल्यार 100 तुमी तुमचें आलोचन वेता तितल्या कामा मदें आमी सांगल्यात रिॲक्शन दिवन हांगाच रायल्यात तुमी हे
सगळो एक घंटो आमच्या वीक्षकां कडेन उलयल्यात. तुमकां सर बरें जावं दी, तुमच्या मुखल्या जिवितांत आनीकय उदरगत जावं दी, तुमच्या एज्युकेशनाक 100% जाता. हांवें एक ताका एक वगराणें घाल्ल्या पर्यंत जाल्यार पुरो म्हूण चिंता. आनी तूं देव आमी पातयेवचो सर रितीनी आयुर आरोग्य भाग्य तुमकां दिवं दी म्हूण आशेन हांगासर आयिल्ल्याक आमच्या मदें एक एक कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र सर्टिफिकेट दिवची आसा. तुमी काणी जय आनीक ही तुमच्या जिणयेंत जगसणेन दवरचय. तुमी आमचे आज नेकेत्र म्हूण सांगून तुमकां हांगा आयिल्ल्या देव बरें म्हणटा. मस्त देव बरें करूं, समेस्त देव बरें करूं. कोंकणी भाशेंतले एकत्र ह्या कार्यक्रमांत आसलो आमच्या मदें आसलो फादर मेल्विन सनी पिंटो, रेडिओ सारंगाचो निर्देशक आनीक एलोशियस कॉलेजीच्या कोंकणी 10,000 सुमेर बुकांचो तो निर्देशक. कशें उपयोग करीत म्हळ्यार एका पाद्र्यापांनी कशें कोंकणीक महत्व दिवयेत आनी कशें प्रिजर्व करीत तांच्या ओन कर्सार करून कोंकणी खातीर कितें प्रकारतात म्हळ्यार आमी आयकलें. तुमी आमच्या सांगात 1 घंटो रावल्यात, हर एक अपडेट आसतना 1 घंटो रावतात, परतून युट्यूबान पळयतात, परतून आयतार दीस मरू प्रसार 11 12 जाता तेन्नाय पळयतात. तुमकां समेस्तान देव बरें म्हणटा. परत मेळया परवा ब्रेस्तारा. हांव रेमंडी करून ताकोडे परत मेळटा. तुमकां समेस्तान देव बरें.